मडगांव रिंग रोड आणि वेर्ना काणकोणा रस्त्याक जोडपी वेस्टर्न बायपासा वरवीं मडगांव शारांतलो येरादारीचो ताण कमी जावचो म्हूण हायकोर्टान 2015 इश्यूची स्वता दखल घेतिल्ली. हे केशींत कोर्टान नेमिल्ल्या एमिकस क्युरीन वेस्टर्न बायपासाची सद्यस्थिती कोर्टा मुखार दवरली. सरकाराक काम निश्चित वेळेत तडीक लावंक जमिल्लें ना. बाणावलेच्या लोकांक लागून काम अडलां म्हूण कोर्टा मुखार विशय आयला. सरकारान जाप दिली ती अशी: भूंय संपादना आड आवाज काडपी जमीन मालकांक थंड करपाचो यत्न चल्ला. पुनर्वसणूक जाय मेरेन तात्पुरती वेवस्था म्हूण तांचे खातीर 15 फ्लॅट तयार दवरल्यात. जागो आडायतल्यांच्या घरांचेर नोटीस मारून निश्चित वेळा भितर घरां खाली करूंक लायतले. लोकांनी सहकार्य केलें ना जाल्यार सरकार खर पावलां उखलूंक शकता. विरोधकांक थंड करपाचो प्लान आसा, मात तो कागदार म्हूण सरकार सांगता. एफिडेवीट फायल करून कोर्टा कडेन प्राझ मागला. कितेंय आसलें तरी ह्या बायपासाचें काम फाटलीं 3-4 वर्सां फुडें धुकलना इतलें खरें. Adjourning the hearing for 29th November, the High Court has directed Goa government to file affidavit explaining the roadmap to complete the construction work of Western Bypass. With Saviodais, Mukesh Kumar for Prudent.